गोंयांत सुण्यांचे हल्ले दिसान दीस वाडत आसात. रस्त्यावेल्या सुण्यांची संख्या चडत आसा. दिल्लींत रस्त्यावेल्या सुण्यांक शेल्टर होमांत घालपाचे सुप्रीम कोर्टाचो आदेश. तेच फाटभुंयेर गोंयांतूय NGOचो आदार घेवन सुण्यांक शेल्टरांनी घालतले म्हूण पशुसंवर्धन खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. स्टे डॉग्स तेंचे शेल्टर होम करून तेजी वेवस्थीत कॅर घेवपाची डायरेक्शन दिला. अजून ऑर्डर आमकां हातीन पळोवंक ना. ती ऑर्डर घेतली काय तेजे बरोबर आमी आतां रोखडेच इमिजिएटली एक टास्क फोर्स डेप्युटी डायरेक्टर चीफ आनी नॉर्थ एंड साउथ 2 असिस्टंट डायरेक्टर आसतले आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सध्या आउट ऑफ स्टेट आहा ऑफिशियल कामा खातीर. ते येयले काय तेंचे कडेन उलोवन तेंच्या मार्गदर्शना अंडर बेस्ट ऑफ बेस्ट ह्या स्टे डॉग्साची आमी कशें कॅर घेतले, कशें शेल्टर दितले, जावं कशे पद्दतीन आमी ते अशें सांबाळ तेंचो बरें जातलो हे वेवस्थीत आमी करपाची आमची तयारी आहा. त्या जाग्यार कुत्रे एग्रेसीव आहा तांकां पयलें प्राधान्य दिवन तांकां शेल्टर होम कशें दिवचें आनी कोर्टाचें मार्गदर्शन आनी तेच्या बरोबर जे NGO आहा तांकांय जाताले तेंचे तयारी आहा जाल्यार आमच्या भितर करप. तशेंच रस्त्यांचेर बसतल्या गोरवांक खातीर सरकार शेल्टर होमांची तयारी करता म्हूण मंत्री निळकंठान म्हायती दिली. 8,000 ते 9,000 स्टे कॅटल्स एके कडेन हाडून सांबाळ करपी NGO आमकां एप्रोच जाला आनी तेजे प्रोसेस चालू आहा. तो जायत जाल्यार म्हाका दिसता जास्तीची जी स्टे कॅटल्स रस्त्यार आहा तितकी ते त्या हितून शेल्टर होमान वयतली. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते.